हांगा समोर राम मनोहर लोहियांचो पुतळो आसा आमच्या समोर. ते हात अशे हे करून बोट करून सांगतात पोर्तुगीजांनो भायर जायात म्हणून. आज आम्ही हांगा मैदानाचेर जमिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी वाल्यांनो भायर जायात हांगाच्यान म्हणून सांगतात. विश्वासघात केल्ले ह्या लोकांक भायरच करपाक जाय राजकारणांतल्यान. उदय बाबांनी सांगले खून करणारो असता, तरेतरेचे गुन्हे करणारो असता, दरोडेखोर असता. या सगळ्यापेक्षा अधिक गुन्हो ज्याका आम्ही निवडून दिता वचनांच्या आधाराचेर, जाहीरनाम्याच्या आधाराचेर, ताणे जर प्रतारणा केली, ताणे जर विश्वासघात जर केलो जाल्यार ताका हांव शब्द काडटा फारान मारपाक जाय. फांसार मरेपर्यंत फाशी न्हय, मेल्यानंतर सुद्धा फाशी अशा प्रकारची मोठी शिक्षा जर खंय जर आसत जाल्यार ती दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता ताका. म्हणजे मातृद्रोहा सारको वेगळो गुन्हो ना. हे भारतीय जनता पार्टीचे घातकी, विश्वासघातकी आणि महाकाडताद फटींग लोक जे असतात आता सत्तेचेर, ताणी आमच्या समोर येऊन सांगिल्लें ताई काकोडकरांच्या समोर की आमकां निवडून दिया, तुम्ही आवाहन करा, काँग्रेसाक जर हटाव अशें जर करतात जाल्यार आमकां सत्तेचेर हाडा, आमी हे सगळे करतले, सत्तेर आयल्या बरोबर करून उडयतले म्हणून. मातृभाषेकूच ग्रेंट आणि इंग्लिश ग्रेंट बंद हीच एकमेव आमची मागणी आशिल्ली. आणि आयल्यानंतर हांच्यांनी बदलले उतरां सगळ्यांनी. म्हणजे केवळ यू टर्न न्ही, महापातक करणारे हे लोक जे आसा ताणी कितल्यो घोशणा केल्यो अश्यो अत्यंत अवमानित करपाच्यो, अपमानास्पद घोशणा केल्यो. आज भारतीय जनता पार्टीन आपलो ताका प्रचार प्रमुख नेमला. ज्या मनशान दिल्ली आश्वासनां सगळी फट ठरयली, ज्या मनशान दिल्ली आश्वासनां मोडून लोकांचो विश्वासघात केलो, त्या मनशाच्या नांवान जी पार्टी लोकां मुखार येता ती विश्वासघातकीच म्हणून लोक मानतले न्हय. आणि एक फाटी विश्वासघात जाणे केला ताका दुसरे फाटी विश्वासघात करपाक संदी दितले इतले लोक पिसोना आणि इतलो गोंयकारय पिसोना.